गोयातल्या भाजपा गटा भितर राजकीय वावर चढ खर जाला। मंत्र्याच्या प्रगती अहवालाचो नियाळ घेतल्या उपरांत फक्त 24 वरां उपरांत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिल्लीक धाव मारली। दिल्लीची ही भेट राष्ट्रीय फुडाऱ्याकडेन बसका आणि रिक्त मंत्रिमंडळ पद या प्रश्नाक गती मेळटली। सगळे कडेन अदमास उक्तायल्यात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हाजेरीत मंत्र्याच्या कामगिरीचो नियाळ घेतल्या उपरांत प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक दिल्ली पावल्यात। येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षाची तयारी कशी आसा हाचो अहवाल केंद्रीय फुडाऱ्या मुखार मांडटले। ही दिल्ली भेट पूर्व नियोजित आशिल्ली अशें दामू नायकान स्पश्ट केला। पूण ही भोंवडी वेंचणूक लागीं पावतकच हातात घेतली। फक्त एक नित्याची संघटनात्मक भेट अशें राजकीय मंडळां मान्य करपाक तयार नात। उल्लेखनीय म्हळ्यार आदले कृषी मंत्री रवी नायक हाचे निधन जाल्या उपरांत मंत्रिमंडळाची सुवात रिती उरल्या। भाजपा भितर इच्छुक उमेदवार हे पद कोण भरतले हाचेर खर नदर दवरतात। हाचे मदीं सध्याच्या मंत्र्याच्या कामगिरीचेर नियाळ घेतिल्ल्यान मंत्रिमंडळात संभव फेरबदल जावपाची शक्यताय वाडत आसा। ताका लागून कांय मंत्र्यांक सोडून दिवंक शकतात काय ना आनी नव्या तोंडाक संद मेळटली काय कितें हाच्या विशयी प्रश्न उपरासतात। एके वटेन रिती मंत्रीपद, दुसऱ्या वटेन मंत्र्याच्या कामगिरीचो नियाळ आनी राज्य अध्यक्षाच्यो दिल्ली भेटी ह्या तिन्ही घडणुकांनी गोंयांतल्या भाजपाच्या राजकारणाक नवो वळण मेळ्ळा। दिल्लीत केंद्रीय फुडाऱ्या कडेन जाल्ल्या बसके उपरांत मंत्रिमंडळाक फेरबदल करपा संबंधी कसलेच संकेत मेळटले काय, रिकाम्या मंत्रीपदाचेर कोणाची नेमणूक जातली आनी येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपाची रणनीती कितें आसतली ह्या प्रस्नाक जाप मेळपाची वाट पळयतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।